सोनवार 10 ऑगस्ट 2024. सांत लॉरेस, प्रधान सेवक आनी रक्तसाक्षी बरो. मुखेल वळ, जो म्हजी सेवा करता ताका म्हजो बाप मान दितलो. नियालाक आदार. लॉरेस एक व्हड भाग्यवंत. ताणें आपल्या जिवितान जेजूची गिरेस्तकाय आपणायली आनी आपलें जिवीत ताचे मोगा पासत करचिल्लें. रोमाच्या शारांत जेन्ना पाप साहेब सिक्स्तस दुसरो हाका जिवेशी मारूंक व्हरताले तेन्ना ताणें पाप साहेबाक विचारलें, पापा, तुजे द्याक्न पुता विणे खंय वेताय? पाप साहेबान ताका म्हणलें, भियें नाका, तूं रोखडोच म्हजे फाटल्यान येतलोय. पवित्र सोबेन आशिल्ली सगळी गिरेस्तकाय आनी भांगार लॉरेसान वेगी गोरिबांक वांटलें. जेन्ना रोमाचे प्रिफेक्ट हो आशेन बोल्लो तेन्ना लॉरेसा लागीं सगळी गिरेस्तकाय हाडूंक मागली. लॉरेसान सगळे दुर्बळ लोकांक हाडून दाखयलें आनी सांगलें, ही पवित्र सोबेची गिरेस्तकाय. रागान भरून त्या प्रिफेक्टान ताका कायलीर बाजून उलपावन मारूंक रोजा दिली. खरेंच पाप साहेबा फाटल्यान द्याक्न लॉरेस रोखडोच बापाशी गेलो. जेजू म्हणटा, एका ल्हान बिया भाशेन आपल्याकूच मारून नवी कोमरी फुलता तशें आमचें मार्तीरपण हे वरवीं आमी देवाक मानवलेलीं जाता आनी आमचे मरणा वरवीं भावात वाडत वेता. मरण व मार्तीरपण आमचें जिवीत सोंपना, पूण नव्या जिविताक सुरवात दिता. पवित्र सोबेंत क्रिस्ती भावार्थांनी कोश्टांक आनी मरणांक फुडें करूंक भावार्थान तयार आसूंक जाय. तेन्नाच क्रिस्ती धर्मांक सेवेचें मन उप्रासतलें आनी देवाक मानवलोवली जातली. म्हजो थाराव, मरणांक भियेनासतना देवाची सेवा करीत रावूंक मागण्यांतल्यान जिवीत जिवंक वावुरतली.